ओबीसी आरक्षण जाहीर झाल्या उपरांत ताका कोर्टात आव्हान दिल्लें आसा। मात ओबीसी आरक्षणाच्या घोळाक लागून विरोधकच न्हय तर सत्ताधारी पक्षातले आमदारय पिकार जाल्यात। मात मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान स्पष्टीकरण दीत सांगलां, गोंयांत पंचायत वेंचणुकेक वेंचणूक आयोगान जाहीर केल्ले ओबीसी आरक्षण हे ट्रिपल टेस्टा प्रमाण आसा। सभाघरांत ओबीसी मुद्द्यावेल्यान विरोधक बरेच आक्रमक जाल्ले पळोवपाक मेळ्ळे। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। स्टेट इलेक्शन कमिशनान ते नोटिफिकेशन डिक्लेअर केले। नोटिफिकेशन डिक्लेअर केल्या उपरांतूय बी परतूय कोण जर कोर्टात गेला आसत जाल्यार ते एट प्रेझेंट कोर्टात चालू आसा। जाय जाल्यार आमी नोटिफिकेशन जे काडलां खंयच्या पंचायतीक रिजर्वेशन आनी कितें हे सगळें ऑलरेडी सबमीट केल्लें आसा। अजुनूय तेजी डिटेल्स जाय आसत रिजर्वेशनाच्या संदर्भात जाय जाल्यार सरकार ती रिजर्वेशनाच्या संदर्भात ती डिटेल दिवपाक शकता। बट परत फाल्यां एकदां कोर्टान म्हाका दिसता 3 जाण उठून कोण तरी परत कोर्टान गेल्या आनी हे रिजर्वेशन जे आमी केलां तेंय चॅलेंज केलें। खंयच्या इलेक्शनाची ती इलेक्शनाची डेट त्याच दिसा येवंक जाय। आफ्टर 5 इयर्स आमचे कॉन्स्टिट्युशनान क्लियर म्हणलेलें आहा पोस्टपोनमेंट करूंक जायना। फकत नॅचरल कॅलेमिटीज जेन्ना वॉर मागीर पॅन्डेमीक व्हडले तसले कितें जाल्यारूच तुमचेर पोस्टपोन करूंक जाता। तुमी गव्हर्मेंट तुमकां जाय तशें करता आनी अशें ह्या फुडें जावंक कारण ना। स्पीकर सर, इलेक्शन डिक्लेअर्ड इलेक्शन कमिशन करता, आमी करिना। आणि ताणें जो म्हटलो इट इज अ नॅचरल कॅलॅमिटीज, पावस खूब मोठ्या प्रमाणात आसलो म्हणून आमी फक्त कोर्टाक रिक्वेस्ट केल्ली की आतां 10 तारखेची जर खूब व्हडलो पावस पडलो, पूर आयलो ओके जाल्यार वोटींग पर्संटेज कमी जावपाक शकता। हें कन्सिडर करून आमी म्हटलेलें की फक्त 1 म्हयनो फुडें दी म्हणून। हें जें इलेक्शन आसा तें इलेक्शन ओबीसी रिजर्वेशना लागून डिले जाल्लें आनी 10 ऑगस्टाक आसा। आतां पयर जो डेटा सरकारान ओबीसी कमिशनाक दिला आनी ओबीसी कमिशनान मागीर तो इलेक्शन कमिशनाक दिल्लो आसा। आमचे नजरेक अशें येयल्लें आसा की पयलीं जें नोटिफिकेशन दिल्लें काडलेलें त्या नोटिफिकेशनाक इलेक्शन कमिशनानच 8-9 कडेन बदल केल्लो आसा आनी 8-9 कडेन जो पळय बदल केल्लो आसा न्ही ओबीसी ज्या जाग्यार 40 सुद्दां लोक ना, ज्या जाग्यार 15 लोक ना, लोकसंख्या वोटर्स ना, अशा जाग्यार ओबीसी रिजर्वेशन दिल्लें आसा। विरोधक उलयता म्हणटा न्ही मुखेलमंत्री, हांव एक स्टेटमेंट ताका वाचून दिवंक सोदतां। तुळशीदास नायक म्हणून आहा जो साऊथ गोवा बीजेपी चीफ, तो म्हणटा सांकवाळ पंचायतीन ओबीसीचेर अन्याय जाला आनी स्टेट इलेक्शन कमिशनान ताका न्याय दिवचो म्हणून। हो विरोधक न्ही, हो बीजेपीचो साऊथ गोवा चीफ। तिसरें स्पीकर सर, ट्रिपल टेस्ट आमी केली म्हणून मुखेलमंत्री म्हणटा, म्हाका मातशी ताचे कडच्यान डेट जाय केन्ना ही ट्रिपल टेस्ट केली ती। Sir, Speaker sir, I will just add something. Speaker sir, कितें जाल्लें न्हू ओबीसी कमिशनान ही सर्वे करूंकूच ना। स्पीकर सर, हियर मी, डिपार्टमेंटात ओबीसी स्टेट इलेक्शन कमिशनाक दिवपाचें न्हू डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत म्हणजे गव्हर्मेंटानूच रिजर्वेशन पळोवपाचें। हेजे आदी गव्हर्मेंट पळयता तेन्ना थोडे म्हणून तिन्यान आसले ते तिन्यान वयता हें जालां मातशें, पूण तिन्यानूच इतलो तेन्ना म्हणजे आवाज करताले तुमी करता ते सारकें न्हू सगळे काडून एससी दी म्हणून स्टेट इलेक्शन कमिशन म्हणून आमी स्टेट इलेक्शन कमिशन दिलें। आतां स्टेट इलेक्शन कमिशनाचो आयरन करता इश्यू कितें इश्यू आसा इज रॉंग दॅट डज स्पीकर सर कोणी केल्ल्या लिस्ट जे आपण टेस्ट लिस्ट हे 5 जुलै 2022 5 जुलै 2022 केला आणि एट प्रेझेंट एव्हरेज ओबीसी परमिशन पर्सेंटेज इट इज 24% जाता।